फुटबॉलांकूय ते व्यवस्थित जायना. सरपंचय जाल्ले तुम्ही, पंच मंडळी म्हणून तुम्ही आता फुडें काय करतले त्या मैदानाची स्थिती. असे लोक पळय मोकळ्या जाग्यान क्रीडा मैदान म्हणजे क्रीडा नसताना स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता, तांकां खूब अडचणी येता. पंचायत मंडळ म्हणून कितें एखादें मैदान जावचें म्हणून काय प्रयत्न आसतले. सगळ्यात पयलीं हांव अमित शेटगांवकर तशीच तेजी एंटायर टीम जी आसा उर्बल बाग ब्रदर्साची ऑर्गनायज केला तेंच्या पयलें कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. कारण येदो व्हडलो हो टीम, कारण तुमी खबर आसा जो टुर्नामेंटाक गेल्या वर्सा जेन्ना टुर्नामेंट जाल्लो तेन्ना बीग बॅशाच्या फायनलीक हांव एज अ सरपंच म्हणून येयलो. तेन्नाच आमी ते लोकांक अशें भाशण करता हांवें अशेंच म्हटलेलें की फुडल्या वर्सा आमी हो टुर्नामेंट व्हडलो करचो. आयज खरंच बरें दिसता की तो टुर्नामेंट ज्या पद्दतीन बीग बॅश जातालो तो आयज तेजे फुडें एक पावल मारून इंटर स्टेट आनी इंटर दोन्ही जे महाराष्ट्रा आनी गोंयचे टिमी जे आयज खेळटले ते टिमीक घेवन आमी आयज खेळून येदे व्हडल्या ग्रावंडाचेर आमी आयज हें करता. तुमी सांगला त्या प्रमाणे आमचे कडेन दोन एक्चुअली ग्रावंड, एक ग्रावंड आसा तेजी परिस्थिती जेन्ना तुमकांय खबर आसतलें, जेन्ना पयलींचो जो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलेलो तेंच्यांनी एश्युरन्स केल्लेले की नॅशनल गेम जाले की तो ग्रावंड आमी सारके करतले. आयज 3 वर्सां जालीं आमी एज अ पंचायत गेली 10 वर्सां आमी तेजे फाटल्यान कंटिन्युअसली फॉलो करता. आमी कितें मागता तुमच्याच माध्यमांतून सांगता की एटलिस्ट क्रिकेट ग्रावंड ही लोकांची शेतां, जो ग्रावंड गव्हर्मेंटाचो आसा तो एटलिस्ट पंचायतीक हँड ओवर करचो. आमी तेजी केअर करतात. कारण ज्या पद्दतीन आमचे तुमी पळयलें की फुटबॉल ज्या पद्दतीन जातालो तो आयज कमी जालो. क्रिकेट आमी आमचे कडेन क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक आमचे कडेन स्वताची सुवात ना. आमी सदांच हेच्या फाटल्यान आनीक 2-3 टुर्नामेंट जातले. कारण वर्साच्या वर्सा हांगा आतां मोरजेन क्रिकेट ज्या पद्दतीन आख्खे गोंयभर जितकी फेमस जाता तो फुटबॉल कमी जाता. सो आमी म्हणिना की खंयचोय स्पोर्ट्स. Good afternoon and welcome to the Urmal Bag Brothers presents late Satyavati Vasant Shedgaonkar Memorial Trophy 2026. Day 1 and Game 1. Bhumi Strikers Asnora taking on the पंच आयज क्रिकेट स्पर्धा कितें सांगूंक सोदता. आयच्या उर्मल बाग ब्रदर्स लेट सत्यवती वसंत शेटगांवकर मेमोरियल ट्रॉफी ऑर्गनायज बाय अमित शेटगांवकर आणि त्यांचे सगळे उर्मल बाग बॉयज यांच्यानी हो घडोवन हाडला टुर्नामेंट. आणि बरी गजाल की जर असे टुर्नामेंट हाडले जाल्यार आमकां ते ICPL हे जाता पळय इंडियन क्रिकेट लीग आणि जे भायले प्लेयर खेळटा तितून आमचे एक ड्रीम आसलें. आमी सदींच म्हणटा की कोण तरी मोरजेचो थंय खेळपाक जावं, हे आमचे ड्रीम आहा. आनी जे कितें तांकां सपोर्ट लागतलो जेन्ना म्हाका दिसता स्टेट लेवलाचेर जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना हे भुरगे खंय तरी वचोन आमकां गोवाक रिप्रेझेंट जावंक जाय आनी मोरजेचें नांव वयर हाडूंक जाय. सो बाब अमित शेटगांवकरान हो बरो इनिशिएटीव घेतला. तो म्हाका दिसता हो 3rd टुर्नामेंटाचो थर्ड इयर अशें करता. कंटिन्यूस हे चालू आहा. सो हेचेर कळटा की कितको तो लोकांक सोशल वर्क करून यंगस्टरांक फुडें हाडटा आनी स्पोर्ट्स प्रमोट करता. तशेंच सगळी पंचायत तेच्या वांगडा आसा आनी जे गांवांतले सोशल वर्कर आहा आनी कोण आहा एन्थुजिझम जशे वाड्या वयले आसा ते ताका सपोर्ट करता. सो हांव मागता की काल पासून पळयतालो की खरेंच ते पीच करपाक तेंच्यांनी भरपूर मेहनत घेतल्या. ते मॉनिटरी करूंक जाय. ऑर्गनायझींग कमिटीची तोखणाय करता कित्याक हे इजी काम न्हू. आमी आतां इनॉग्रेशन करता वयता तशें पूण बिहायंड द कर्टन म्हटल्यार हे जे तेचे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा उर्मल बाग बॉयज ते फॉर्म रावता आनी ते करता. म्हणून तुमकां हे ग्रावंड येदो व्हडलो घेवन लिजाचेर घेवन जावं कोणाक कॉम्पेन्सेट करून आजकाल तुमी जाणा कोण आपली एक बर सुवात दिवंक सोदना पूण ते रिक्वेस्ट करून तेंच्यांनी घडोवन हाडला. अशेंच तुमी काम करा. आमी तुमच्या फाटल्यान सदीत आसतले इतलें सांगता. आनी परत एकदां अमित शेटगांवकर हांकां थँक्यू म्हणटा की तेणी आमकां हांगासर आपोवन आमचे सरपंच एक्स सरपंच आनी जे हांकां आपोवन हांगासर 4 उतरां उलोवंक दिली आनी आमच्या हातीन हो बरो कार्य स्पोर्ट्स ऑर्गनायझींग ट्रॉफी मेमोरियल आमी इनॉग्रेशन केलें. आनी म्हणटा बरे भाशेन खेळपाची बरी गेम दाखोवपाची भुरग्यांनी आनी आपलो टॅलंट दाखोवन एक कोण तरी जिखतलो एक कोण तरी हारतलो पूण स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जी आसता ती अशीच आसता आनी ही गेम स्टेज बाय स्टेज चलत आसता. Satyavati Vasant Shedgaonkar Memorial Trophy here in Morjim with the two captains, captain of Diesel Boys Arjuna and captain of Bhumi Strikers Asnora. Pawan Morje will spin the coin. Tail is the call and it has come down as tails. कितें करूंक सोदता पयलीं रोहन? कित्या खातीर पयलीं बॉलिंग करूंक सोदता? कितको रन चेस करूंक सोदता तुमी?